शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाचो राजिनामो ही म्हाका दिसता जेनझी हांच्या मुकुटातले एक नवें पीस. जेनझीची फकाणां करताले, तांकां कोणें वायटी मेळ्ळी, कोणें जल्ले मेळ्ळे, कोणें तांची सगळी वळखणी केल्ली आसा, तांकां किकोत केल्ले. ह्या भुरग्यांनी हें करून दाखयलें. येदेशा भुरग्यांनी एक एरोगंट पक्षाक धडो शिकयलो, इतलो धडो शिकयलो की म्हाका दिसता ही जी पळय गजाल घडली न्ही ती आतां फुडल्या राजकारणाक एक नवी दिशा दितली. शिक्षण मंत्र्याचो राजिनामो आमी घेवचे नात, कशाच पद्दतीन ताका राजिनामो दिवचे पडचे नात, कारण सरकाराक माघार अशे तरेचो एक नरेटीव तयार जातलो अशें भाजपाक दिसतालें. पूण तें घडलां. विद्यार्थी ठाम रावले, विद्यार्थी हजारांनी जंतर मंतराचेर आयले, देशभर उद्रेक जालो आनी विद्यार्थी ठाम रावन आक्रमक रावन सरकाराक इशारो दीत रावले. म्हणून सरकाराक माघार घेवची पडल्या. आनी इतलेंच न्ही, तांच्यो आतांच्यो ज्यो पळय मागण्यो आहात ताजेरूय सरकाराक विचार करचो पडटलो, कारण शिक्षण क्षेत्राक खरें म्हळ्यार वायटी लागल्या. सरकारची निश्क्रियता, बेजबाबदारपणां हाका लागून ही वायटी लागल्या. आनी म्हाका दिसता ही वायटी पयस करतलो जाल्यार शिक्षण क्षेत्रांत नव्यो सुदारणा जावपाक जाय आनी विद्यार्थ्यांक विश्वासान घेवन त्यो जावपाक जाय. अभिजीत दिपके हो जो पळय तरणाटो अमेरिकेक शिकतालो तो देशान आयलो आनी ताणें देशाच्या एका चळवळीक, विद्यार्थी चळवळीक एक नवी दिशा दिली. कोर्टान ह्या भुरग्यांक कितें म्हणिल्लें, तांकां जल्ले म्हणिल्लें. कॉक्रोच जनता पार्टी अशी तर एक पार्टी ताणें एक नवो संकल्पना तयार केली आनी भारतांत येवन ताणें पळय जें कितें एक नरेटीव बदल्लो न्ही, तो नरेटीव म्हाका दिसता फुडल्या कांय वर्सांक एक राजकारणाक एक नवी दिशा दितलो. ताणें एक चेतना निर्माण केली विद्यार्थ्यां भितर. ताणें वेगवेगळे प्रश्न घेतले. ताणें शिक्षणाचो प्रश्न घेतलो, ताणें बेरोजगारीचो प्रश्न घेतलो, ताणें देशान ज्या पद्दतीन विद्यापीठां चलतात आनी एकूण शिक्षण वेवस्था पळय जी कशे तरेन कळमेवन उडयल्या ताका एक नव्यो दिशा दिवपाचो प्रयत्न केलो. आनी ताजे फाटल्यान एक राजकीय कॉनिटेशनूय आशिल्लें. म्हणजे तुमी जर आमचें आयकलें ना, तुमी जर आमकां किकोत करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी तुमकां बुद्ध शिकोवंक शकतात. आनी हें देशभर घडलें. हो जो नरेटीव ह्या अभिजितान तयार केलो तो देशभर गेलो. देशभर निदर्शनां, विद्यार्थी रस्त्यार आयले. मुंबय एक आमी पळयलें, एक चली, एक तरूण चली असो एक पुलिसांची गाडी वता, भुरग्यांक घेवन धरून त्या रस्त्यार अशें उबें रावता. म्हणजे ताजेर मारपेट जावंक शकता आशिल्ली. कारण आमी दिल्लीक पळयलां, पुलिसांनी आनी तांच्या कांय गुंडांनी मोठ्यो लाठयो घेवन ताका खिळे लाविल्ल्यान ते भुरग्यांक मारताले. हिंसाचार केलो, गुंड वापरले आनी ह्या लोकांचो जो पळय आवाज आसा, भुरग्यांचो आवाज तो ना करपाचो प्रयत्न केलो, तो दामपाचो प्रयत्न केलो. पूण देशभर अशे तरेचे एक निदर्शन करपी एक किवाटो, एक राग असो तयार जालो की भुरगे जिवाची पर्वा करनासतना रस्त्यार आयले. आनी ताणें पुलिसांक आव्हान दिलें, पुलिसांचो वापर जर शांततापूर्ण विद्यार्थ्यांची निदर्शनां, आंदोलनां जर काबार करपा खातीर वापरतात जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी प्राण त्याग करपाक आमी तयार आहात, बलिदान दिवपाक आमी तयार आहात. अशे तरेचो एक नरेटीव अभिजिताचो जो पळय कितें ताणें जो पळय कितें नरेटीव तयार केलो तातूंतल्यान देशभर पातळ्ळो. विद्यार्थी रस्त्यार आयले, तरणाटे रस्त्यार आयले. हें देशान म्हाका दिसता हाजे पयलीं घडलां, कांय राज्यांनी अशें घडलां. तांणी हाजे पयलीं विद्यार्थी अशे तरेचो राजकीय बदलाचो आवाज घेवन, राजकीय बदलाची चळवळ घेवन रस्त्यार आयिल्ले. पूण फाटल्या 20 वर्सान देशान हो तरणाट्यांचो रुद्रावतार पळोवंक नाशिल्लो. तो ह्या आंदोलनांतल्यान दिसलो. भुरगे जेन्ना भायर येतात तेन्ना ते वेवस्था ना करूंक शकतात, ते आपल्या विरुद्धचो अन्याय ना करूंक शकतात. इतलेंच न्ही, ते बलिदान दिवन राजकीय वेवस्था सुद्दां उमटून उडोवंक शकतात. हो नरेटीव ह्या आंदोलनांतल्यान मुखार आयलो. ताका लागून सरकार भिलें. सरकार पयलीं फक्त चर्चा करता, चर्चा करीत रावतलें, प्रायम मिनिस्टर उलयतलो, मागीर विद्यार्थ्यांचो जो पळय कितें आवेश आहा तो मंद जातलो, तो ल्हान जातलो, कमी जातलो. विद्यार्थ्यांचेर आंदोलनाचेर जेन्ना पोलीस घालतले, तांचेर केसी घालतले तेन्ना भुरगे पळून वतले, अशे तरेचो अंदाज आशिल्लो. तो अंदाज तांणी फट ठरयलो. मोठ्या प्रमाणाचेर हजारांनी लोक जंतर मंतराचेर येत रावले. मुंबय धरून त्या देशांतल्या 60 जाग्यांनी सामकी उत्स्फूर्त आंदोलन जाली. आमचे गोंयचे पळयात न्ही, गोंयान ज्या पद्दतीन 2 ते 3 चलयो मुखार आयल्यो, ताणें उजवाड ही एक संस्था काडिल्ली. ती संस्था आशिल्ली भुरगे आत्महत्या करतात ह्या एका विशया वयल्यान. हांगाय बी 21 भुरग्यांनी फाटल्या कांय म्हयन्यांत आत्महत्या केल्ली आसा. देशभर 21 भुरगे आत्महत्या करतात. ही जी पळय कितें घटना घडली ह्या गोंयांतल्या उजवाड संस्थेंतल्या चलयांक ती अस्वस्थ करून गेली. तांणी 2च दीस
फेसबुका वयल्यान समाज माध्यमा वयल्यान आव्हान केलें आनी पणजेन कांय हजार भुरगे एकठांय जाले आनी ते मार्चिंग करत आझाद मैदानाचेर पावले. तांच्या म्हापशेंतल्या सभेक मान्यताय नाकारिल्ली, पूण तरी आसतना थंय हजारांनी भुरगे तरणाटे जमले. अशे तरेचें एक आंदोलन जेन्ना पळय जाता न्ही, अभिजीत दिपकेक खरेंच आमी तोखणाय करपाक जाय, कारण ताणें संपूर्ण भारतान एक जोत पेटयली भुरग्यांच्या जागृतीची, विद्यार्थ्यांचेर जातल्या अन्यायाची. शिक्षण वेवस्था कळमोवन उडयल्या, ताका वायटी लायल्या आनी ती कांय अवघ्या लोकांनी आपल्या हातान घेतल्या. ताजे विरुद्ध अभिजीत उबो रावलो, ताणें देशभर संदेश धाडलो आनी देशांत एक राजकीय नरेटिव्ह तयार जालो. फक्त विद्यार्थ्यांचेच घेवन आपल्यालोच स्वार्था खातीर विचार करनाशिल्ले, ते सबंद फुडले पिळगे बद्दल उलयताले. जी पिळगी देश घडयता त्या पिळगे बद्दल अभिजितान एक पुकारो केलो आनी देशभरा वयलो तरूण एकठांय जालो. नीट परीक्षा रद्द जातकीर 21 भुरग्यांनी आत्महत्या केल्ली आसा, तातूंत गोंयचोय एक भुरगो आसा. लक्षात घेयात, ह्या भुरग्यांचे पालक हांकां सरकार कितें जाप दितलो? ह्या भुरग्यांचे जे पळय इश्ट आहा, समाज आसा, तांकां सरकार कितें जाप दितलो? कारण एक लक्षात घेयात, आमी पळयतात फाटल्या 10 वर्सांत जवळ जवळ 175 परीक्षांचे पेपर फुटिल्ले आसात. हे परीक्षा कश्यो घेतात ते लक्षात करात. ताजे खातीर एक वेगळी संस्था स्थापन केल्या. ही संस्था कोण चलयता? ताजे राजकारणी कित्याक आसात? ही संस्था परीक्षा घेवपी संस्थेचें प्रायवेटायझेशन केलां. हे प्रायवेटायझेशन करतकीर तातूंत भितर एक्सपर्ट आनी शिक्षण क्षेत्रांतले जाणकार आसात? ना. तातूंत भितर अशे कांय घटक आसात तांचो शिक्षणा कडेन संबंध ना. प्रायवेटायझेशन करतकीर कितें जाता की सबंद ती वेवस्था न्ही कांय लोक आपल्या हातान दवरतात आनी ती आपल्या हातान उरपा खातीर आपले कांय लोक थंय घालतात. राजकीय लोक, समाजकारणांतले कांय अशे लोक आसात जांचे बद्दल लोकांक दुबाव आसा. ताका लागून ही सबंद जी पळय वेवस्था परीक्षा घेवपा खातीर केल्ली त्या वेवस्थे बद्दलूच दुबाव आशिल्ले आनी त्या दुबाव आशिल्ल्यानूच जवळ जवळ 175 वेळा पेपर फुटिल्ले आसात. म्हणजे लक्षात घेयात, एक नीट परीक्षेंतले पेपर फुटले आनी विद्यार्थी कासाबूल जाले, अस्वस्थ जाले, तातूंतले कांय जाणांनी आत्महत्या केली अशें जालें ना. फाटल्या 10 वर्सांत हे प्रकार परत घडटाले. ताका लागून विद्यार्थ्यांक एक धक्को बशिल्लो, तांचे मानसीक आघात जाल्लो आनी मानसीक आघात जावन नीट परीक्षेक बशिल्ल्या 21 जाणांनी आत्महत्या केली. म्हाका दिसता सरकाराक हांकां जाप दिवची पडटली, तांचे फॅमिली आनी समाजाक, की अशे तरेचे प्रकार हाचे फुडें घडचे नात. शिक्षण वेवस्था आमी चडान चड संवेदनशील जी आसा ती आनीक इल्ली घटमूट करतले. तातूंत भितर खंयचेच तरेचो हस्तक्षेप जावपाक दिवपाना, राजकीय हस्तक्षेप आसपाना आनी ती पूर्ण पारदर्शक आसतली. विद्यार्थ्यांक जेन्ना परीक्षेक बसता, विद्यार्थी जेन्ना अभ्यास करता किंवा खंयचेय अशे तरेचें आव्हान जेन्ना पेलता शिक्षणीक, तेन्ना ताका खात्री दिसपाक जाय की आपल्याक न्याय मेळटलो. खंयच्याच पद्दतीन प्रश्नपत्रिका एक्सपर्टच काडटले, एक्सपर्ट ताजेर तपासणी करतले आनी ही सबंद परीक्षा वेवस्था सामकी सुरक्षीत आनी तातूंत खंयचेच वेवस्थीत हस्तक्षेप जायना आसतना ती फुडें व्हरतली. अशे तरेची एक वेवस्था गोंयांत निर्माण करची पडटली. ह्या संदर्भात शिक्षण वेवस्थेचोय अभ्यास करपाची गरज निर्माण जाला. शिक्षण वेवस्था हालीं कितें जालें पळयात, संपूर्ण शिक्षण वेवस्थेचें केंद्रीकरण जाल्लें आमी फाटल्या 10 वर्सांत पळयतात. चडान चड पयलीं कशें आशिल्लें, राज्यांक अधिकार आशिल्ले, त्या राज्यांत मेडिकल कॉलेजीस, इंजिनियरींग कॉलेजीस आशिल्ले आनी थंय परिक्षा जाताल्यो, भुरग्यांक प्रवेश मेळटाले. ताजे नंतर एक सेंट्रल सिस्टम म्हणून हाडली आनी तातूंतल्यान जालें कितें की सगळे अधिकार सेंट्रला कडेन पावले. सेंटरा कडेन पाविल्ल्यान जाता कितें जाणा की एक अमुकच एक घटक त्या सबंद परीक्षा वेवस्थेचेर कंट्रोल हाडटा, शिक्षण वेवस्थेचेर कंट्रोल हाडटा. ताका लागून जाता कितें ते आमी पळयतात, खाजगीकरणान म्हाका दिसता ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचो बळी घेतला आनी सबंद शिक्षण वेवस्था भितरल्यान कुसयल्या. खाजगीकरणांतल्यान जाता कितें पळयात, खाजगीकरण फक्त परीक्षा वेवस्थेचें जायना, मागीर प्रायवेट युनिवर्सिटीज आयल्यो, प्रायवेट कॉलेजी आयल्यो. फाटल्या कांय वर्सांत आमच्यो पळय ज्यो निजाच्यो राज्याच्या अखत्यारींतल्यो ज्यो पळय युनिवर्सिटी आशिल्ल्यो त्यांची सुवात आतां हळू कमी करत गेल्यात. ताजें बेस्ट उदाहरण आमची गोंय युनिवर्सिटी. गोंय युनिवर्सिटीन फाटल्या 10 वर्सांत तिजी पळय जी प्रतिश्ठा आशिल्ली ती सतत देंवत गेल्ली आमी पळयतात. थंय बरे प्रोफेसर आसात काय कितें, थंय बरो VC कित्याक हाडपाचो प्रयत्न जायना. बरो VC जर आसा जाल्यार तो VC रोखडोच सोडून कित्याक वता. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार राज्यपालांचो हस्तक्षेप.
राज्यपालांच्या हस्तक्षेपा संदर्भात गोमंतक न्यूजपेपरान आमी इतल्यो गजाली भायर हाडल्यो की एक्सपोज केल्यो, आमी भायर हाडल्यो म्हणचे परस आमी एक्सपोज केल्यो आनी तातूंतल्यान अश्यो कांय गजाली भायर आयल्यो की कशे तरेन व्ही.सी. नेमतात, ह्या व्ही.सीक वचून राज्यपाला मुखार कशें मान बागोवचें पडटा, हो व्ही.सी. राज्यपालांचो आदार घेवन विद्यापिठान कसो हस्तक्षेप करता, परीक्षा वेवस्था, प्राध्यापक आनी एकूण गोंयकार एक पळय जें कितें गोंयकारपण ह्या विद्यापिठाक आशिल्लें तें ना करून उडयलां. ताका लागून थंय जे पळय विद्यार्थी किंवा थंय जे प्राध्यापक गोंयचे आसात न्ही, तांचे भितर एक निरशेणी आयिल्ली आनी गोंयचो विशयाचो अभ्यास तर थंय जायच ना अशे तरेचे आरोप आसात. ताचे संदर्भात विचार करपाची गरज आसा. आमी एक प्रकरण निदर्शनाक हाडिल्लें, आमी एक प्रकरण एक्सपोज केल्लें. एक प्रोफेसर आपल्या इश्टिणीक, विद्यार्थी इश्टिणीक मदत करपा खातीर बनावट चावी वापरून प्राध्यापकांच्यो कॅबिनां उक्ती करता, थंयच्यान प्रश्नपत्रिका चोरता, ती तिका दिता. इतलेंच न्ही तर वर्गान स्वता ती परीक्षा दिता आसतना मुखार वचून तिचे कडेन तिका मार्गदर्शन करता. हें सगळें लोकांनी पळयलां. इतलेंच न्हय तर त्या प्राध्यापकाच्या कॅबिनान तें चली राती उसरा पेरेन वतालें. हें सगळें जेन्ना लोकांक दिसता तेन्ना विद्यापिठा कडेन एक सिस्टम नाका की नजर हाडपाक, ताका शिटकावणी दिवपाक, ताका तो तर अशें करतालो ताका थंयच्यान पेल्यान काडपाक. हें जालें ना, कारण ताका सबंद वेवस्थेचो सपोर्ट आशिल्लो. आनी जेन्ना गोमंतकान हें एक्सपोज केलें तेन्ना खांडेपारकार समिती नेमली सरकारान आनी तिका इन्क्वायरी करपाक लागली. खांडेपार समितीन सामकें बारीकसाणेन फकत ह्या प्रकरणाचो न्ही, विद्यापिठान परीक्षा कशी चलता पळयात. आतां एका अर्दान दिल्लीन भितर जंतर मंतराचेर आंदोलन जाता, थंय बी नीट परीक्षा, हांगाय परीक्षेचो संबंद येता. खांडेपारकार समितीन गोवा विद्यापिठांतली परीक्षा वेवस्था कशी सामकी चुकीची आसा, कशी सारकी ना, हाजेर कितल्योश्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यात. हो रिपोर्ट गोमंतका कडेन आसा, आमी तो सगळो पब्लीश केल्लो. तरी आसतना सरकारान ताची दखल घेवंक ना. एक लक्षात दया, सरकार जेन्ना दखल घेना तेन्ना दुबावाक वाव मेळटा. दुबाव कितें की सरकाराक परीक्षा वेवस्थेन हस्तक्षेप करपाचो आसता. आपल्याक जाय ताका पास कर, आपल्याक जाय ताका जाय ते गुण दी आनी आपल्याक जाय ताका जाय तसो थंय अपॉयंट कर. गोवा विद्यापिठांतल्यो ह्यो सगळ्यो अनानंदी खांडेपार समितीन उक्ताडार हाडिल्ल्यो आसा. तांणी अहवालान भितर ज्यो 10-12 सुचोवण्यो केल्यात, त्या सुचोवण्यांचेर सरकार कितें करतलो हो प्रश्न म्हाका आयच्या ह्या पॉडकास्टांतल्यान सरकाराक विचारून दिसता. सरकारान ताचेर विचार करचो पडटलो. गोंयान भितर लक्षात घेयात, हांवें म्हणलें खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात चल्लां. गोंयान भितर 7-8 अशीं विद्यापिठां आयिल्ली आसात. तांकां सरकारान सवाय भितर जमनी मेळोवन दिल्यात. तांकां सरकारान प्रोफेसर नेमपाचे जे कितें आदेश दिल्यात ते सगळे पातळ केल्ले आसात. हे सगळे ही विद्यापिठां गोंय विद्यापिठां करना आशिल्ले अशें खंयचो अभ्यास करतलीं. तांचो गोंया खातीर, गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर, गोंयचो अभ्यास आनी विशय हांचे खातीर कितें लाव जातलो हें सगळें गोंयच्या जनते मुखार, हे सगळे विद्यार्थ्यां मुखार येवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आतां विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न स्पश्टपणान सरकाराक विचारपाची गरज आसा. निमाणे कडेन हांव इतलेंच म्हणन की ह्या आंदोलनांतल्यान टेक अवे कितें, ह्या आंदोलनाचें टेक अवे अशें की सरकारान एक आतां चडांत चड खुले कारभार करपाची गरज आसा. सगळेंच भितरले भितर आमीच 20 जाण सगळें ठरयतले, आमीच आमकां जें कितें आसता तें ठरयतले, आमकांच शिक्षणा संदर्भात सगळें कळटा अशें आतां जावचें ना. म्हाका दिसता विद्यार्थ्यां मुखार आतां पारदर्शक वेवस्था तुमकां दवरची पडटली. गोंयची विद्यापिठां कशी चलतलीं, देशांतली शिक्षण वेवस्था कशी आसतली, थंय जें पळय केंद्रीकरण चल्लां, अमुकूच सगळें आमीच ठरयताले, हें जें पळय कितें चल्लां त्या संदर्भात आतां सरकाराक जाप दिवची पडटली. संवेदनशील आनीक खुलें वातावरण शिक्षण क्षेत्रांत निर्माण करपाची गरज आसा. विद्यार्थ्यां कडेन एक संवाद करपाची एक उक्ती आनी परमनंट अशी वेवस्था आतां निर्माण करची पडटली. शिक्षणा संदर्भात खंयचोय निर्णय घेता आसतना विद्यार्थ्यांक विश्वासान घेवप, तांकां लागीं हाडून तांचे कडेन चर्चेची दारां उक्ती करप, म्हाका दिसता ही गजाल करची पडटली. शिक्षण जो पळय मंत्री आसा तोच सर्वेसर्वा न्ही, ताकाच सगळें कळटा अशें न्ही. देशांतल्या प्रत्येक राज्यांत थंय स्वायत्तता निर्माण करची पडटली. विद्यार्थ्यांक स्वातंत्र्य दिवचें पडटलें आनी तांकां फुडाराची तांचें भवितव्य कितें हें तांकां ठरोवचें पडटलें. जालां अशें की विद्यार्थ्यांक आतां रोजगार मेळना. लक्षांत धरात,
रोजगाराच्यो संदी कमी जाल्या हाजें कारण कितें? अर्थवेवस्था परत प्रायवेटायझेशन आनी अर्थवेवस्थाक अवघ्या कांय लोकांच्या हातान दिवपाची सरकारान वेवस्था केल्या. हे थोडेच लोक आज गोंयची आनी देशाची अर्थवेवस्था चलयतात. ताका लागून जाता अशें की अर्थवेवस्था तांकां जाय तशी चलता आनी रोजगाराच्यो संदी कमी जाल्यात. रोजगाराच्यो संदी जवळ जवळ ना. ताका लागून जेनझी तांच्या हातान डिग्री आसात पूण तांच्या हातान रोजगार ना. फाटल्या 20 वर्सांत देशांत कितलो रोजगार निर्माण जालो. आमचे पयचे उद्योग वाडटात अशें आमी म्हणटात, अर्थवेवस्था वाडटा अशें म्हणटात, पूण ह्या वाडट्या अर्थवेवस्थेन फुडल्या 10 वर्सांत कितले रोजगार निर्माण जातले, ही शिक्षण वेवस्था जी आसा ती रोजगाराक कितली पालव दितली. आनी शिक्षण वेवस्था आनी अर्थवेवस्था दोनी हातान हात घालून जेन्ना फुडें वतले तेन्ना आमच्या देशाचो फुडार घडोवपी तरणाट्यांक ह्या सगळ्या वेवस्थेन कितलो वाव आसतलो. म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाची जाप आतां सरकाराक दिवची पडटली. आनी विद्यार्थी आंदोलन जें पळय जालां ह्या आंदोलनाक आतां अशी दिका दिवची पडटली की देशाचो फुडार अर्थवेवस्था आनी राजकारण हातूंत शिक्षणाचें म्हत्व आनीक विद्यार्थ्यांचें अस्तित्व, देशाचो फुडार आनी विद्यार्थ्यांचो अस्तित्व हांचो सांगड घालून म्हाका दिसता आतां एक चळवळ अशी सातत्यान फुडें व्हरची पडटली जी सरकाराचेर दबाव हाडटली, सरकाराचेर चुको आसा त्यो सतत दाखोवन दितली आनी एक मेकळें वातावरण, सुसंवादाचें वातावरण देशांत निर्माण करतली. हांव परत एकदां विद्यार्थ्यांक परबी दितां, तरणाट्यांक परबी दितां. ताणें एक नवो नरेटीव देशान निर्माण केलो आनी हो नरेटीव म्हाका दिसता देशांतली लोकशाय फुडें व्हरतली, देशाच्या राजकारणाक एक नवी दिशा दितली आनी विद्यार्थ्यांचो फुडार परजळीत करतली.